शेळयो आमी जावन आसा तुज्या आदाराचे सौम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुजे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेस पोरा देवा तुजो आदार मागता कांत्या काळजान मंदिरांत तुज्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पादन आमचे सौम्या मिळता व्हडा मोनान तुका लब्धता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो जेजू ख्रिस्त देय मोगाच्या भावा आणि भयणीनो आज कार्मेलीत वोर्ध कुर्साच्या सान तेरेसा बेनेडिक्टा हिची स्मरण आचरसिता जुदे कुटुंबांत वाडून आयली ही तिच्या जिणयेंत तरणाटपणान जेजू क्रिस्ताक वळखता आनी क्रिस्ताक तिचे जिणयेन स्विकार करता तशेंच मुखल्या दिसांनी कार्मेलीत उर्दीच्या भितरल्या माद्रीच्या मेळान सरवता आनी थोड्याच तेंपांनी हिटलराच्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पार आपलो जीव त्याग करून तिच्या लोकां सांगाता ती रक्तसाक्षी जाता आयच्या दिसा आमकां देवाचे उतर आमचे जिवीत देवा एकल्याक केंद्रीत करून देवाची आनी ह्या संवसाराचे खरी पर्ज जावन जियोंक आपोवणे दिता तर मोगाचेनो ह्या पवित्र बलिदाना वेळार देवाची आनी ह्या संवसाराची खरी पर्ज जावन जियोंक जाय अशी कृपा ह्या वेळार आमी मागून घेवया. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळ करून घेवया. सांगाता म्हणया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हणजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा कुर्साच्या सांबागेवोन तेरेसा ह्या तुज्या भक्ताक जेजू क्रिस्त खातीर कश्ट सोसूंक तुवें कृपा दिली. आमच्या असक्तायेन आमकांय तुजें दैवीक बळ दी आनी जशें तुजे पासोत मरोंक फाटीं सरोंक ना तशें आमी तुजेर दवरता तो बोवार्थ आमचे जिणयेन धैर्यान उतरांनी उसारूंक आनी करण्यांनी दाखोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. द्वितीय नियम पुस्तकांतले वाचप. मोइजे लोकां लागीं उलोवन म्हणालो आनी आतां इस्रायला सर्वेस्पर तुजो देव तुजे कडेन कितें विचारता तो विचारता इतलेंच
तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाक भियोवन ताच्या वाटांनी चलचें. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो आनी ताजी सेवा करची. आनी आज हांव तुज्या हिता पासो दिता ते सर्वेस्पराचे उपादेश आनी कायदे पाळचे. आपले सर्गांचो सर्ग, पृथ्वी आनी तांतूं आसलेले सगळे सर्वेस्परा तुज्या देवाचे. तरी सर्वेस्परान तुज्या पुर्वजांक आपल्या काळजान जागो दिलो आनी तांचो इतलो मोग केलो की तांचे उपरांत तुमकां तांच्या संततीक हे राष्ट्रा मदली विंचली आनी तशी तुमी आज पर्यंत आसात. देखून तुमच्या काळजाची सुन्नत करा आनी ह्या फुडें केदींच धरून जायनाकात. कित्याक सर्वेस्पोर तुमचो देव, देवांचो देव, धनयांचो धनी, वर्तो देव तो बळिश्ट आनी भयंकर. तो पक्षपात करिना, लंच घेना. तो अनाथांक आनी विधवेंक न्हीद करून दिता. परक्यांचो मोग करता आनी तांकां खावंक जेवंक आनी न्हेसोंक पांघरूंक दिता. देखून तुमी परक्यांचो मोग करा, कित्याक तुमी एका काळार इजिप्तांत परके जावन आसल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाक भियोवन चल आनी ताची सेवा कर. ताका घट धरून राव आनी ताच्या नांवान साफूत घे. तोच तुजी स्तुती गीत, तोच तुजो देव. ताणें तुज्या पासत व्हड आनी भयंकर कृत्यां केल्यांत आनी तुवें ती तुज्या दोळ्यांनी पळयल्यात. तुजे पुर्वज इजिप्ताक गेल्ल्या वेळार ते 70 जण मात्र आसले. पूण आतां सर्वेस्परा तुज्या देवान तुजी संख्या इतली वाडयल्या की ती मोळपाच्या नखेत्रां तितली पुष्कळ जाल्या. देवाचे उतार हे. देवाचे उडुपकार. सर्वेस्परा घरची जेरुसलेमा, सर्वेस्परा हरसी जेरुसलेमा, सर्वेस्परा घरची जेरुसलेमा, तुज्या देवाक नावाड हे सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दरवट्याचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जी येतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. सर्वेस्परा हरसी जेरुसलेमा, तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय उंची गोवंक तुका दिवन तादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा. तुर्तान ताची शुभवार्ता प्रसार जाता. सर्वेस्परा हरसी जेरुसलेमा, तो आपले उतार जाकोबाक कळीत करता. इस्रायलाक आपले विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगाडूंक ना. सर्वेस्परा हरसी जेरुसलेमा. Garcia, tacia povit nava, orle kusalia. Alleluia, Gavia, Somia Garcia, tacia povit nava, orle kusalia. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेंत भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांत देवान तुमकां पावणे दिला. Alleluia, Gavia, Somia Garcia, tacia povit nava, orle kusalia. Alleluia, Gavia, Somia Garcia, tacia povit nava, orle kusalia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. शीस गलिलियन सांगता मेळ्ळे तेन्ना जेजू तांचे लागीं म्हणालो, मनशा पुताक बेगीनच धर्ण लोकांच्या हातांत दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले. पूण तिसरे दिसा देव ताका जिवन उठयतलो. इतलें आयकून शिसांक भोव चड कन जाली. जेजू आनी ताचे शिस कफेर्नावाक येवन पावतच देवळाची वंतीक वसुलेगाळ पेद्रुसरशी येवन म्हणाले, तुमचो मिस्त्री देवळाचो वर्सा कायदो दिनवे. दिता म्हळें ताणें. आनी पेद्रू घरा भितर सरन तोंड उक्तें करचे पयलींच जेजू ताचे लागीं म्हणालो, सिमांव
हाका तूं कितें म्हणटाय? संवसाराचे राय कोणा लागसो काप्पो वा सुंक वसूल करतात? आपले स्वंत पोरजे लागसो की पोरगवे लागसो? पोरगवे लागसो जाप दिली पेद्रोन. जिसून म्हळें, बरें, तशें जाल्यार गांवच्या निवास्यांक सुटका आसा म्हूण जालें. कशेंय जावं, आमी वसुलेकारांक कश्टान घालिनाये. देखून तूं सरोवराक वच आनी गरी घाल. गरयेक संपडलेली पयली मासली धरून घे आनी तिचें तोंड उक्तें कर. तातूंत तुका एक रुपया नाणें मेळटलें. तें काडन म्हजे आनी तुजे बाबतीची वंतीक म्हूण तांकां दी. देवाचें उतर हें, वागणे तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त तें भोवमगच्या भोवनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी पयल्या वाचपांत आमी बायबलांतल्या सुरवेच्या 5 पुस्तकांचेर नियाळ करनासांव. आनी आयचें वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतलें, मोइजेच्या पंचग्रंथाच्या निमाण्या पुस्तकांतलें. आनी हांगासर मोइजे लोकां लागीं उलोवन म्हणटा की प्रत्येक जावन तांच्या चरित्रे विशयंत तांकां उगडासाक हाडून म्हणटा की तुमकां सकड पोरजां मदें विंचली आनी देवान तुमच्या पुर्वजांक आपल्या काळजांत जागो दिलो. तांचो इतलो मोग केलो की तांचे उपरांत तुमकां ताचे संततीक हेर सर्व राष्ट्रां मदलीं विंचली. इस्रायल पोरजेक हेर राष्ट्रां आसलीं जाल्यार देवान आपणाची कर्ण घेतली आनी तांकां ताच्या काळजान जागो दिलो. एका व्यक्तीक आमच्या काळजान जागो दिता म्हळ्यार तो व्यक्ती कितलो मोगाचो आमकां म्हणून समजूं येता. तसल्याक थोडे फावटी आमी काळजाचो गोंडोय म्हणचें आसा. पूण त्याच उपरांत मोइजे लोकांक उलोवन म्हणटा की तुमी पोरक्यांचो मोग करूंक जाय आनी कशें तो मोग करण्यांनी दाखोवंक जाय म्हणून तो सांगता. प्रत्येक जावन तो म्हणटा तुमी पक्षपात करिनाये, अनाथांक आनी विधवेंक नीत करून दिवंक जाय, पोरक्यांचो मोग करूंक जाय, तांकां खावंक जेवंक दिवंक जाय म्हूण. आतां सवाल हें की जर देवान इस्रायल पोरजेक ताची करून घेतला जाल्यार इस्रायल पोरजेन देवाचो मोग करूंक जाय. देवान पोरजे लागीं बांदून हाडिल्लो तो संबंद तांणी सांबाळूंक जाय. तर इस्रायल पोरजेन हेरा लोकां विशयी कित्याक तकलेवन करूंक जाय वा तांचो मोग कित्याक करूंक जाय? देवान तांचो मोग केला, देवान तांकां विशेष स्थान दिला जाल्यार तांणी तो संबंध आनीकी चडीत बांदून हाडल्यार जालें. दुसऱ्या विशयीन तांणी कित्याक चड हुस्को दाखोवंक जाय, मोग दाखोवंक जाय? भोव न्हू भयणीनो, जर देवान इस्रायल पोरजेक आपणाची करून घेतल्या जाल्यार तांकां एक मिसांव आसा. तें मिसांव कितें म्हळ्यार कशें देवान तांकां आपणाची करून मोग दाखयला तो मोग तांणी हेरांक दाखोवंक जाय. आनी अशें हेरांक देवा थंय हाडचें हे खातीर इस्रायल पोरजेन जावंक जाय. हें जावन आसा इस्रायल पोरजेचें मिसांव. हेरा पोरजेक एक उजवाड ह्या इस्रायल पोरजेन जावंक जाय. भोव न्हू भयणीनो, केन्ना आमी कश्टांत आसल्याव वा एका गरजेच्या परिस्थितीर आसल्याव तेन्ना कोणगी एकलो औचित्य आमकां भेटता वा आमच्या आदाराक येता आनी तेन्ना आमी अशें सांगलेलें आसा की तुका देवानच धाडलो म्हूण वा तूं देवा बरीच म्हाका आयलोय म्हूण.
कित्याक आमच्या गरजेच्या संदर्भार तो मनीस आमकां पावलो आनी त्या मनशान आमकां पावले मुखांतर आमी देवाचो मोग अनुभव केलो वा देवाची काकुळटू आमकां त्या मनशा मुखांतर प्राप्त जाले. इस्रायल परजेकी हेच मिस्सांव आसलें. जें कितें देवान तांकां दिलां तें तांणी हेरांक दिवंक आनी हेरांनी तांचे मुखांतर देवा तें येवं. भोवनी बडिनो, आमी क्रिस्तांवां देवान विंचून काडलेली परजां आनी पवित्र स्नाना मुखांतर हें भाग आमकां फावो केलां. जर देवान आमकां ताच्या बेसांवांनी भरलां जाल्यार जावं पुरो लौकीक रितीन जावं पुरो आत्मीक रितीन जावं पुरो आमच्या तालेंता मुखांतर ती आमच्या फायद्याक मात्र न्हय, बगार ती हेरांच्या बरेपणा खातीर, ती हेरांच्या बरेपणा खातीर वापरून तांकां देवा थंय हाडूंक आमी वावरूंक जाय. कशें तें करूंक जाय म्हणून इस्रायल परजेक मोइजेन उद्देशून सांगलेल्या त्याच उतरांनी देव आमचे लागीं उलयता आनी म्हणटा की लॉन्स घेनाये, पक्षपात करिनाये, अनथ्यांक आनी विधवींक नीत करून दिवंक जाय, परक्यांचो मोग करूंक जाय, खावंक जेवंक नातल्यांक दिवंक जाय, न्हेसूंक पांगरूंक नातल्यांक वस्तूर दिवंक जाय आनी अशें देवाचो मोग आमी परगट करूंक जाय. हें मिसांव आमकां सुमेस्तांक दिलां आसता. ह्या मिसावान आमी यशस्वी आनी प्रामाणीक रितीन वावरूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तेच जेजूचो आदार मागया. आमीन. बणिनो हे आमचे बलिदान सर पुदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे बलिदान आपल्या मनात घेवं, आमच्या पवित्र विश्वासाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, तुझ्या बागेवंत रक्त साक्षिणीचो खुर्साच्या बागेवंत तेरेजाचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पितांव. ती तूं दयेळेन मानून घे आनी तीर भावार्थान तुजें नांव उसारून तुका साक्षी दिवं ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय घटाय दी. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कुर्साच्या बागेवंत तेरेजान तुज्या रक्त साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूता संगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
दळपणाचो सर्वेस पोरतू सर्ग आनी संसार प्रल्हादच्या वैभवान उंचली तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता तुका जय उंचली तुका जय जय बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta sugut pergetuya Sumya Jesu tujhe maran ami samaramta tujhe puna जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अद्वैता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सुवुंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकार मोरये देवाचे माये संगती भाग्यवन जुजे ती सोपोती भाग्यवन धर्मदूता कुर्साची सा बेनेडिक्ट तेरेजा आनी सर्व कळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांचो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन 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 जेजून शिकयले मागणे सांगता मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सदांच आमचो दिसपडचो राज आज कांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पापां बगोस आनी आमकां दंड पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस परास सर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी
सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणाक आपण लभलेली ती सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जीवनाचे वेळी तुवें उदो मोडलो. तुज्याच त्या मासान तो बदललो. कळसिंतलो नाकारूच रगत जायसो केलो. रांची सांग पियेम दिलो. ये जेजू मोगाळा. जेजू दयाळा. ये कुर्बे सागोरा. दन्या भाग्यवंता. कडपातां तुवें उदक पियेवंक दिलें. मन्नाचें तें खाण तुवें खावंक दिलें. हजार हजार लोकां उन्या मसलेन वाटले. येसो मिया आमच्या धन्या. ये जेजू मोगाळा. ये जेजू दयाळा. ये कुर्बे सागोरा. दन्या भाग्यवंता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा
कुर्सच्या बागेवून तेरेसा बेनेदिक्तच्या उगडासाक तुझ्या जेवणान वांटो घेवन सर्गींच्या संतोषान आमची काळजां भरल्यान भक्तीन तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय, तशेंच जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान तुज्या आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगा खातीर कश्ट सोसूंक आनी आमचो जीव करसूंक आमकां करपा दी, क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं। आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो। सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो। आमेन। वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा। देवाचे व्हड उपकार। मोका संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता, तुझे कृपे बोला रस्तुजे परगडता, मोसारतान तुझ्या पोषण आमचे केला, कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरला। मोका संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता, तुझे कृपे बोला रस्तुजे पर